प्रायव्हेट बसींनी यो वच करपी बायलांचेर कंडक्टर वा हेरांकडच्यान विनयभंग वा तसले प्रकार जायत असतात. तरीकय तिकेट कमी म्हण चलयो त्या बसींनी वचपाचे सोडिनात अशें मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें मत. मुख्यमंत्र्यान ताचेर उपाय काडला तो बायलांनी कदंबातल्यान भोंवपाचो. त्या शिवाय कदंबाचो म्हयनाळो पास 70% उणें पडटा. मात बायलांक पिडपी प्रायव्हेट कंडक्टरांचें कितें ताचेर मुख्यमंत्र्यान उपाय सांगलो ना. बायलांचेर जावपी लैंगीक अत्याचाराविशीं जागृताये खातीर घेतिल्ले कार्यशाळेचें उक्तावण करतना पर्रीकार उलयतालो. भारतीय तंत्रीक शिक्षण मंडळान ही कार्यशाळा घेतल्या. प्रायव्हेट बसींनी चाळे करतले कंडक्टर वा हेरांक बायलो तेन्नाचे तेन्नाच तांकां जाप दिनात म्हूण असले प्रकार वाडटात अशें मुख्यमंत्र्याचें मत. Ladies or women do not protest enough when some indecent verbal abuse is mounted. At that stage, there has to be reaction. First reaction stops the issue most of the time. Because many times I used to get these comments from girls, ladies, that they, when they travel in private bus, because it's under charges, Kadamba charges 10 rupees. And these many girls who go for factory on daily basis, they are maltreated, malhandled, abused, molested in the bus by the conductors and others. One of the reasons I went ahead and formulated a scheme in Kadamba scheme, half yearly annual pass scheme. So automatically a 10 rupee ticket has got down reduced to say something like 4 rupees. And there are already 35,000 pass issued in the state. And Kadamba buses are running full and private are getting slowly emptier and emptier. शारीरिक नदरेन बायलो दादल्या परस मातशो उणे आशिल्ल्यान अशे अत्याचार जातात अशें पर्यावरण मंत्री अलिनाचें मत. It is this aspect, the weaker sex, that makes the male counterpart think that he is superior. Mentally, emotionally, the woman is on par with her male counterpart. And sometimes she may even be superior. But physically, yes, the woman is weaker. And very often, this is what is taken advantage of. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. दूधकार डेरीक 22 रुपयांनी दूध दितात, मात डेरी विकतात 36 ते 40 रुपयांनी. हें बरोबर न्हय. सध्या डेरी कडेन दुधाचो प्रेस देंवोवपाचेर चर्चा चल्ल्या. 8 ते 10 दिसांनी कितें तें कळटलें. नाजाल्यार अमुलाक गोंयांत हाडटलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान गोवा डेरीक दिल्या. विठोबा देसाय गोवा डेरीचो नवो चेअरमॅन जाला. तो म्हणटा दुधाचो प्रेस जमता जाल्यार देंवयतले, नाजाल्यार सरकारा कडेन आदार मागतले. वर्सान वर्स गोवा डेरीचो चेअरमॅन बदलता. श्रीकांत नायक देवलो आनी कुंकळचो विठोबा देसाय नवो चेअरमॅन म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलो. नवो चेअरमॅन म्हणटा चेअरमॅन बदलपा फाटल्यान राजकारण ना. गोंयांत अमुलाचें दूद आयल्यार गोवा डेरीचेर मातसो परिणाम जातलो, पूण गोवा डेरीचो दर्जो अमुला परस बरो. असेंब्लीक बोवाळ जावप आनी आयची चेअरमॅन इलेक्शनां हितून कांयच साम्य ना आनी तें कनेक्शन कोणें तें जोडपाचो प्रयत्न करपाचो ना. तशें कांय ना. आमचें तें पॉलिटिक्स अमूल हो आसा व्हडलो जायंट आसा, व्हडले ब्रँड आसल्या कारणान मातसो इफेक्ट बसपाचो शक्यता आसा. अमुलाक सुद्दां कॉम्पिटिशन दिवपाची आमची ताकद आसा. क्वॉलिटी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमची क्वॉलिटी आमी केन्नाय कॉम्प्रोमायज करनात आनी हेचे फुडें सुद्दां करपानात. दुधाचो प्रेस देंवोवपाचेर संचालक मंडळ विचार करता. जमता जाल्यार देंवयतले, ना जाल्यार सरकारा कडेन आदार मागतले अशें नव्या चेअरमॅनान उलोवन दाखयला. कितें आसा मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आसा आमचे कडेन बसोवन आमकां आपोवन व्हरतले म्हणून. तें आपोवन व्हरतकीर आमी तांचे कडेन आमचें कॉस्टींग बिस्टींग सगळें मांडटले. आनी वेळ पडल्यार आमकां खंय जाल्यार कमी पडटा, नुकसानान जाता जाल्यार आमी तांचे कडेन मागतले बी आमकां इतले पयशे दिया म्हणून. आनी ताचे नंतर मागीर फुडले डिसिजन न्ही. निकतेच जाल्ले विधानसभा अधिवेशनांतय गोवा डेरीचो प्रस्न बरोच तापिल्लो. गोंयांत दुधाचो उणाव आसतना डेरी दूद निर्गत करता म्हूण बोवाळ पडला. डेरीन दुधाचो प्रेस 2 ते 3 रुपयांनी कमी करचो पडटलो अशें मत मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लें. सध्या सरकाराची हे दिशेन डेरी कडेन चर्चा चल्ल्या. तुमकां 22 रुपयान आमी दूध दिता आनी तुमी 36, 40 विकता तें बरोबर न्हय. सो आय विल बी कॉलिंग, म्हणजे तांकां सांगलां येतले जातले. गव्हर्मेंटान एक कशें आसता खंयच्यो गजाली प्रोसिजर वा फायली वयल्यान मूव जाता. सो समटायम हेवटेन तेवटेन 8 दीस 10 दीस जाता, जातले पण न्हय. गोवा डेरी कडच्यान सध्या सरकाराक जाय तसो प्रतिसाद मेळना. परिस्थिती अशीच उरल्यार गुजरातचे अमूल डेरीक गोंयचे सहकार मार्केटान हाडपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. आतां सरकारा कडेन जुळोवन घेवप गोवा डेरीक चुकना, कारण मुख्यमंत्र्यान निर्णय स्पश्ट केला.
रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि दिशांत परब प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.